जेजू म्हज्या तुजेर रावपाक येता वचूंक म्हजी ही सगळी बागां तुका मार्कूचे शुभ वर्तमान. आपल्या कोश्टा मोन्नाची खबर सांगून सुमार 6 दीस जाल्या उपरांत जेजू पेद्रूक, जाकोबाक आनी जुआंवाक आपणा बरोबर घेवन एका उंच दोंगरार एकवडे आसचे खातीर गेलो आनी तांचे मुखार ताणें आपलें रूप बदल्लें. ताची आंगोस्त्रां लोकलोकीत आनी सोमवारांत मोडवोला लागीं धोवी करूंक जायना तितली हिमा पोरी धोवी फूल जाल्ली आनी मोइजेसा बरोबर एलिजा तांकां दिश्टी पडलो आनी ते दोगूय जेजू लागीं उलयताले. तेन्ना पेद्रून उलोवन जेजूक म्हणलें, गुरुजी, आमी हांगासरूच आसल्यार बरें. तर 3 तोंबू उबारुया, एक तुका, एक मोइजेसाक आनी एक एलिजाक. कितें म्हणचें तें तोच नकलो आसलो. ते भिवन कांपलोले आनी एका कुपान ताचेर सावली घाली आनी कुपांतली अशी एक जाप जाली, हो म्हजो मोगाचो पूत, ताचें आयकात. आवचीत भोंवतणी नदर मारून जेजू बरोबर आपणा बरोबर आनीक कोण तांकां दिश्टी पडलो ना. दोंगरावेले देंवताना मनशाचो पूत मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जायसर देखलां तें कोणाकूच सांगिनाकात म्हूण ताणें तांकां हुकूम घालो. पुनर्जीवन जायसर हें कितें काय म्हूण एकामेका कडेन विचारून तांणी ही आज्ञा आपणा भितर सांबाळ्ळी. देवाचें उतर हें.